आम्ही गीत घेऊया H13 पेज नंबर 113 H13 पान 113 सांग कित्याक आयलाय बाळा. सांग कित्याक आयलाय बाळा, सांग कोणे तुका धाडला. स्वर्ग सोडून कसो देवलोय, खंय मुर्तीकार करतलोय. पात घातली सोडूंक कांयना, देव शिवीक वाटूंक तुका. देव म्हाका तांकां मरून, बापाचे बेगीन व्हरून. सगळें गुपचूप आसतना आनी रात मोदण्यार पावली तेदना तुजो सोर पदवेदार शोब्द सर्वेस्परा सर्गींच्या तुज्या रायांतले सिंहासन थावन तो देंवन आयलो. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता तुमकांय देव कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसांव तशेंच आमचें इंतेसांव जावं आमी आमची खासगी इंतेसांव आसा कोणें तेंचे पासून मागोंक लायलां वो आपलो लग्नाचो दीस समोर उमता आपलो वाडदीस समोर उमता वो आमची खाशेलीं मोगाचीं जीं मरून गेल्यां तांचो उगडास कोत्ता. ही सगळीं इंतेसांव देवाच्या हातान घालून हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांतलीं आयची वाचपां आमकां उगडास कोत्ता वो आमकां आमंत्रण दिता आमचो संबंद देवा बरोबर खोल आनी घट करूंक. आनी जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना संवसारी वस्तू ओ संवसार आमकां बुलयता पळय ताका आमी पयस करूंक देवाच्या आदारान पावता. खुबशे फावटी आमी देवा लागीं मागता तशेंच आमी पवित्र पुस्तक बीन घरांनी वाचता आमची खासगी मागणी आमी करता पूण आमचो संबंद बरो खोल आनी घट सांगना आनी ताच्या लागून संवसारी वस्तू आमकां ओडून व्हरता आनी आमी देवा कडसून पयस वता. तर ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवन हें मिसा बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवया. आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी ईश्वर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोट अपराध. हे पासत बगया सदां सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Amen.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाडाय बापा, पातकांत आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यांत, पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुताक मनशा स्वयं नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योन जुवान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, ताचे नांवी तुमचीं पातकां बोगसल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरोंबाक तावन आसा ताका तुमी वळखूंक पावल्यान. तरणाट्यानो, तुमी नोश्ट्यांचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेण्ट्या भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरोंबाक तान आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बोलीश जाल्यान. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्यांचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेलता तें इतलेंच, कुडीची वंडावून, दोल्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडावण्यो 2 दिसां भितर नाश जातात. पूण जो मनीस देवाची कुशी पालता तो सासणांक तोखता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. साबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं पृथ्वी संतोसूं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोल वळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटवण्यो वर्दनां घेवन मंदिरान भितर सरात. साबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं पृथ्वी संतोसूं. पवित्र ताच्या मंदीर सोमयाक थंय नमन करात. पृथ्वीच्या देसांनो ताचे मुखार कडकडात. सर्वेस्पर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें टीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. साबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं पृथ्वी संतोसूं. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy. दिसा मोदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदेवन आयला. ह्यात सगल्या राष्ट्रांनो सोमयाक नमस्कार करात. कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पडजल्ला.
Sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy, sorbespora soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सोबे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आसिरियाच्या कुलाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक वाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्ल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्साचे पिरायेक पावल्ली. दीस रात उपास आनी मागणे करून ती देव भोक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणेंय त्याच वेळार थंय पावून सोरून देवाक वळखलो आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवंक आसलेल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाची स्मृती प्रमाणे कोची आसली तितली केले उपरांत ती गालिल्यांत आपले नाझारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन भरून गोठायेन वाडूंक वतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी आमचो भावाट वो आमचो संबंद देवा बरोबर खोल आनी घोट करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी खोल आनी घोट करता तेन्नाच आमी जे परी पयले वाचपान आयकलां आमी देवाच्या मोगाक लागून तेका रिगून रावतले आनी संवसारी वस्तू आमी सोडून दितले. आनी तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता आना ही बाकणारी आपलो आख्खो वेळ देवा बरोबरूच सादताली. उपास मागणे आनी देव मंदिरानूच आसली आनी ताचे लागून ती पळोवंक पावली तारण म्हणजे जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आयलो. हेरूय भुरगीं आसलीं आसतलीं पूण ती ओळखूंक पावली की हो जावन आसा तारण आमच्या संवसाराचो आनी ताच्या लागून सगल्यांक ही बरी खबर ती मागीर सांगूंक लागली. आमी जेन्ना पयले वाचपाक सारकें नियाळ कोत्ता आमी ते आमच्या जिवितान लागू करूं येता. कशे भाशेन जे आमी आयकलां भुरगेपणान कशें आमी जिवंक जाय जावं तरणाटी जावं आवय बापूय. जंय तर ती आमी आमच्या भावाटाक आमी लागू केल्या जाल्यार 3 पावंडे आसा आमच्या भावाटाक तेन्नाच आमी खोल वेता आमचो संबंद देवा बरोबर. जेन्ना भुरगीं आसतना आमी थोडीशी मागणी शिकता आनी चडशे आमच्या भावार्थे विशीं आमकां खबर आसना. आमची आवय बापूय आमकां शिकयता आनी तेचे प्रमाणे आमी चलता. मागीर दोतोनीक वेता तरणाटी जाता की आमी कोमयाव घेता क्रिस्मो घेता आनी मागीर तरणाटी जाता तेन्ना आनीक आमी खोल करता आमचो भावाट. कित्याक तेन्ना आमकां बरी समजणी आसता आनी ते समजणी वरवीं आमी पवित्र पुस्तक वाचता इगोज मातेचे कायदे वाचता तशेंच वेगवेगळे इगोज मातेचे जे पुस्तकां आसात ते वाचता आमी नियाळटा आनी ताचे वयल्यान आमचो भावाट आमी आनीक खोल करता. आनी तिसरो पावंडो म्हणल्यार आमी मागीर वडील जाता. जबाबदारी दिलेली आसता आमची आनी ती जबाबदारी बरे भशेन पाळूंक वी बिगीन टू डिसर्न द चॉयसीस. म्हटल्यार आमी निर्णय जे घेता ते बरे बारीकसायेन तपासून आमी पळयता आमी खऱ्यांनीच देवाची येवजणे प्रमाणे चलता वो आमकां जाय ते भशेन चलता. तर आमचो भावाटूय असोच 3 हे पावंड्याचेर आसता. ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितान लागू करून पळोवया आमचो भावाट आमी कितलो खोल केलेलो आसा. आजुनी आमी भुरगेपणा भाशेनूच आमचो भावाट आसा वो तरणाटे भाशेन आमचो भावाट आसा वो आमचो भावाट इतलो खोल जाल्लो आसा जे परी आवय बापूय आपली जबाबदारी सांबाळटात ते परी म्हजो भावाट इतलो खोल केलेलो आसा की देवाची येवजण
बरे भाशेन म्हाका समजणी मेळटा आनी ती हांव म्हज्या जिवितान जियेतां ओ पाळटा. आनी तशें जेन्ना आमी कोत्ता जाल्यार आना ही बाकनार जावन आसा तिचे भाशेन आमी जावंक पावतले. आनी ती आमकां उदाहरण दिता उपास करून मागणें करून देव मंदिरार वेळ सारून तिणें आपलो बावाट गोट करून देवाक ओळखलो आनी हेरांक ही बरी खबर सांगली. तर आमी अशीच जावन देवाचो आदार हे मिसांत मागुया. आमी गीत घेवया C10 पेज नंबर 32 C10 35 आनी 2 बाबा भयणी बापाक भेटोवंक. बाबा भयणी बापाक भेटोवंक भांगर नाका रोबेनाका. आपल्या कडचो सोवे बापूक जेजू तुजें काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणेंत देवाक कशें करिसले गो. मोगान वेंगून जिवीत सोडूंक जेजू तुजें काळीज मागता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. म्हजे भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदप्रदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सदीसभर मानून घेवं. सोर पदवेदार सर्वेस्परा तुजी पोजा पेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोगतेन सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी तूं आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जालो मोग तुजो. आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भोत्ताय. जो काळा आदी थावन तुजो पूत तोच आतां काळांत चलमला. देव स्वयंबान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणवालायची दिश्टी पडनासलेलो आतां आमचे सारको जालो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रोचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका संपूर्णायक एकठांयून साणून गेल्ल्या पातकी मनशा कुडाक तुजे सुकेच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गांत हांव जेजू आयलो देंवून. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por
बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची ती आचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाताचो गोट पोरगोटुया सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरतां तुझे मनाची मनोवी परगोटा तुझ्या येण्याक आमी येता बापा जेजूच्या मोनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आनी सिमा आमचे कोणी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्ग बारबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आमच्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक पोलजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती निर्मलपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्म दितान सर्व काळी तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखाक आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुमी मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सोडूंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताडेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया कोऱ्या जिवितांत सोस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस काल आमचे कशे परमणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें तुमचे म्हजे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना. फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D18 पेज नंबर 57 D18 पान 57 जेजू प्रकाश वैकुठांत.
ताच्या संपूर्णायेंतल्यान घेतलेल्यान आमी सगल्यांनी कुरपेचे सुबाम देणी प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटताय. तर हो संस्कार आमचे काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजे देणी घेवन ह्याच देण्यांत आमकां आत्मीक गोटाय आनी शक्ती दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सव्वे आनी आसूं. सौपद्या देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचूयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. तुमकां सगल्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आमी सगळे जाणांन वांटो घेतले खातीर तशेंच आमचे साकिस्तांव मिडिया टीम आनी कोयराक देव बरें करूं. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचे पासत तुजी विनवटी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. एज 15, पेज नंबर 114, एज 15, पान 114, संसार गुंता.